देव बरो दीस दिवं भुरग्यांनो. कशीं आसात? बरीं आसात न्हय? तर भुरग्यांनो, ह्या चित्रांत तुमकां कितें दिसता? एक घराबो न्हय? घराब्यान आमच्या आजो, आजी, भाव, भयण आनी आमचे आवय बापूय रावतात. आमचे आवय बापूय हे आमकां देवाचे देणे जावन आसा. ते आमच्या खातीर खूब त्रास करतात. आमचो फुडार बरो जावचो हाका लागून वावुरतात. जशी आमचे आवय बापूय आमच्या खातीर वावुरतात आनी त्रास काडटात, तशींच आमी भुरग्यांनी आमच्या आवय बापायच्या सांगाताक आनी तांची बरी तरेन जतनाय घेवपाक जाय. तर भुरग्यांनो, आयज आमी असोच एक नवो पाठ शिकुया. पाठ 11 श्रावण कुमार. खूब वर्सां आदीं एक ल्हानशा गांवांत एक जाणटे जोडपे रावताले. सांगाताक तांचो एकलो एकसुरो पूत आसलो. पुताचें नांव श्रावण. श्रावणाचे आवय बापूय दिसान दीस म्हातारी जायत वताली. दोगांयकूय साप दिसनासले. श्रावण दोगांयची मनापासून सेवा करतालो. एक दीस तीं दोगांय श्रावणाक म्हणपाक लागलीं, बाबा, आतां आमचे दर सोंपले, पाज उरले, गांव पयस आनी रान लागीं अशी अवस्था जायत चल्ल्या. तेन्ना एक फावट तरी तीर्थयात्रा करून येवपाचें मनांत आसा. तीर्थयात्रा म्हळ्यार देवभक्ते निमतान केल्ली भोंवडी. श्रावणान रोखडीच तीर्थयात्रेची तयारी केली. ताणें एक कावट तयार केली. वांगडा वाटेर खावपाक म्हूण थोड्यो रोटयो चटणी करून घेतली. कावडेच्या दोनूय दाल्यांनी दोगांयकूय बसोवन श्रावण तीर्थयात्रेक वचपाक भायर सरलो. चलता चलता काळोख जालो. म्हणटा म्हणटा ती अटंग्या रानांत पाविल्ली. काळोख वाडत वतालो. ताणेन आवय बापायचो जीव खासावीत जालो. उदक सोंपिल्लें. श्रावणाकूय पुरो जाल्लें. ताणें एका व्हडल्या रुखा पोंदा कावट दवरली. रुखा पोंदा म्हणल्यार झाडां पोंदा. आवय बापायक थंयच बसपाक लायलें आनी आपूण चेंबू घेवन उदक हाडपाक न्हंयचेर गेलो. ताणें चेंबूत उदकांत बुडयलो. उदक चेंबूत भितर सरतना बुडूक बुडूक असो आवाज जालो आनी जोगूल कसो खंयच्यान तरी एक बाण सू असो आवाज करीत आयलो आनी नेम धरिल्ल्या वरी दिस्त ताच्या हड्ड्यांत रमलो. आवय गे! श्रावणान किळस मारली. तो भुंयेर कोसळ्ळो. ताची नदर हेवटेन तेवटेन घेवली आनी त्याच वेळार फुडल्यान एक मनीस ते वाटेन धांवत येताना ताका दिसलो. तो मनीस भियालो. श्रावणाची नदर पडना फुडें तो थरथरलो. ताच्या दोळ्यांत दुकां उबी रावलीं. हांवें घात केलो रे पुता तुजो. शिकारेक म्हूण हांव ह्या रानांत आयिल्लो. कोणी तरी सावज उदक पियेवपाक आयलां अशें दिसून उदकाच्या आवाजा दिकेन हांवें बाण सोडलो. सावज म्हळ्यार रानवटी जनावर. घात तुजो जालो पुता. चुकलो हांव, चुकलो. म्हज्या सारक्या राजाच्या हातान येदें व्हडलें पातक. कितें? तुमी महाराज? घात केलो तुमी म्हजो. पूण जावं, म्हजी कांयच चूक नासतना तुमी म्हाका ख्यास्त दिली. पूण एकूच उपकार करात. हें उदक व्हरून म्हज्या म्हाताऱ्या आवय बापायक पिवयात. इतलें सांगून श्रावणान प्राण सोडलो. जड मनान उदक घेवन राजा श्रावणाच्या आवय बापाय कडेन गेलो. तोंडांतल्यान उतरां फुटनासलीं. दोळ्यांतल्यान दुकां उबी राविल्लीं. तेच अवस्थेंत ताणें म्हणलें, हांव तुमचो पूत न्हय. हांव राजा दशरथ. तुमच्या पुताचो म्हाज्या कडल्यान घात जालो. राजाच्या उतरांनी जाणटेल्याची काळजां पिंजून गेली. तांणी त्याच खिणाक आड्डून आकांत केलो, राजा जावन तुवें आमच्या पुताक मारून उडयलो. तुजी दशा आमचे वरीच जातली. हो घे तुका म्हजो श्राप. आयज आमी पुताच्या मरणाच्या दुकान जशी वळवळटात तसो एक दीस तुयी बी वळवळत मरतलो. इतलें म्हूण श्रावणाच्या आवय बापायन प्राण सोडले. पुताच्या मरणाच्या दुकान प्राण सोडपी श्रावणाचे आवय बापूय जितले धन्य
तितलोच आवय बापायची सेवा करतना प्राण ओंपपी श्रावण कुमार धन्य. संवसारात जेन्ना जेन्ना आवय बापा वेल्या मोगाची याद कोणीय काडटलो तेन्ना तेन्ना श्रावण भक्ती ह्याच उतरांनी ती याद अजरवर जातली. देव बरें करूं भुरग्यांनो.